फातोडेचो आदलो आमदार दामू नायक भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सलान अधिकृत घोषणा केल्या। भारतीय जनता पार्टी हे एक कुटुंब, कोणेच कुटुंबातले हेवे दावे सोशल मिडियार घालप योग्य न्ही, पयल्याच भाशणात दामूचो कार्यकर्त्यांक मंत्र। राष्ट्रीय सरचिटणीस बन्सल म्हणटा 2027 ध्येय मुखार दवरात। अब इस आने वाले सत्र के लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कल नामांकन हुआ, तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामू गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं। काफी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। सदानंद जी के साथ भी उन्होंने लंबे समय काम किया है। जहां तक सदानंद जी आज भाजपा को लेकर के आए हैं, उससे आगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर जाने का दायित्व ये दामोदर दामू जी का रहेगा। तुमचे व्यथा असतल्यो, तुमचे काही काम असतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी असतली, हे सगळे नाराजी आणि हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर, ते सोशल मिडियाचेर थंय मारून चावाड्याचेर मांडनाका। तुमच्या घरान कितें तरी जाला जाल्यार ते कितें आमी फेसबुकार काडटले। हो परिवार आसा, हे घर, ह्या घरांतले तुम्ही सगळे सदस्य आसा। त्या घरान कोण तरी एकलो चुकलो, कोण तरी मातसो खंय तरी वाक्र वागलो, हांव म्हगेल्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना तापयता, पण 2 दिसांनी तांकां लागीं हाडटा, कारण हो परिवार आसा। म्हणजे कोणे तरी एकल्या भुरग्यान वायट केले किंवा कोणे तरी एकल्या भावान वायट केले, पूण ताका हांव सोडून वचचो ना। त्या निमतान तोय म्हाका कितें तरी म्हणटलो, हांवूय कितें तरी म्हणटलो, फुर फुर जातलें। पण थोड्या वेळान आशिल्लें तशें आमी कोणाक मत मारतले आमी? तो नरेंद्र मोदीजी पळयता। आमी नरेंद्र मोदीजी ह्या म्हणटात। आज इतले वर्सां 30 वर्सां काम करतना तुम्ही जो मोग दिलो, त्या मोगाचा हांव अत्यंत ऋणी आसा। हांव तुमच्या सगळ्या भितरलोच कार्यकर्ता आसा। पक्षांनी जी व्हडली म्हाका संदी दिली, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर जे आमचे कोर टिमीचे जे जितले वांगडी आसात ते बसतात, त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा, आभारी आसा। आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाने इतलेच सांगता, 2027 तयार आसात काय ना तयार? 2027 भाजपाचे 27 आमदार वेचून हाडपाचो यत्न करता। नवे वेचून आयिल्ले प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक ही जापसालदारकी घेतले। मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। जिल्लो पंचायत आनी नगरपालिकेकूय भाजप येस मेळटले। मुख्यमंत्र्याक विश्वास। आदलो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा 2027 वेंचणुकेचे 50% काम पुराय जाले। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका वांगडा सगळ्यांची जबाबदारी। 2027 ते 2029 निवडणुका सुद्धा जिंकपाक जाय म्हणून हांवें 40 पटला। त्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आमी आज डॉमिनेट केले आसतले आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय। फुडल्या इलेक्शनाक आमी थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पयलीं ते आमी निवडटले, इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय। आणि म्हणून वेळी असतले, बाणावली असतले, नुवे असतले, बळकय असतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा। कारण 2029 निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार दामू नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचे। जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा, त्याच्या पयलीं जावपी आमच्यो म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका आसा। कार्यकर्त्यांनी खंयच मतभेद न दवरता म्हणजे आमकां ह्योय 2 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखपाक। आणि त्यामुळे म्हाका एक बरें दिसलें, कारण हे सगळे करता आसतना ह्या गोंयाभरल्यान जे काम फुडें व्हेलें करता आसतना आमी कितें तरी पोजिशन मुकलें। आमी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत पावले, हांव आमदार जालो, सरपंच जालो, पंच जालो, खासदार जालो। पण तुमच्या पैकी बरेचसे असे कार्यकर्ते असतात की जे कार्यकर्त्यांनी कसलेच पोजिशन मागू ना, ज्यांनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टीकडे म्युनिसिपालिटी तिकेट मागू ना, ग्रामपंचायत मागू ना, जिल्हा पंचायत मागू ना, खासदारकीची मागू ना आणि आमदारकीची तिकेट मागू ना। पण या सगळ्यांक दिसतालें की म्हजो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक जाय, हो कार्यकर्तो प्रत्येकाक दिसतालो। तर आम्ही सगळी पोजिशनां जी असतात ह्या पोजिशनात बाजी येता। अध्यक्ष माजी जावपाक शकता, प्रत्येक मंत्री माजी जावपाक शकता, पार्टीचो प्रत्येक पदाधिकारी माजी जावपाक शकता, पण कार्यकर्तो आयुष्यात केन्नाच माजी जावपाक शकना। आणि त्यामुळे ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आज ह्या येदे व्हडले बारीक जे झाड रोयिल्लें, ह्या झाडाचो वटवृक्ष जाल्लो आसा, खूब व्हडलें जाल्लें आसा। खांब्यावेले केबल कातरचे न्ही म्हूण लायटीच्या खात्यान निर्देश दिवचे। प्रकरण कोर्टात आसतना लायटीचे खाते केबल
कातरूंक शकना. गोंयचे केबल ऑपरेटर हायकोर्टात. इतले मजगतीं पणजे उपरांत शुक्रारा खात्यान मडगांव लायटीच्या खांब्यावयले केबल कापले. काशीनाथ शेटये म्हणटा एका खांब्यार खंय 100 केबल खांबे पडपाक पाविल्ले, कागाळी आयिल्ल्यो. लायटीच्या खांब्यावयले केबल कातरचे न्ही म्हूण वीज खात्याक निर्देश दिवचे म्हूण केबल ऑपरेटर कोर्टांत पावले. मात शुक्रारा वीज खात्याची कारवाय सुरूच आशिल्ली. मडगांव कारवाय करून विजेचे खांब्यावयले केबल तोडले. कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्ये म्हणटा एका खांब्यार खंय 100 केबल आशिल्ले, खांबे पडपाक पाविल्ले. सर तुमी आयज मारगांव हांगासर तुमी केबल आशिल्ली लास्ट टायम तुमी पणजे हांगासर कट केल्ले. ते म्हाका 2-3 पोलाचे ते कंप्लेनी आयल्ल्यो, ती स्टेबिलिटी चेक करपाक गेलो. ते स्टेबल पोल पडपाक शकताले. ते पोल इतले केबल ताजेर बांदलेले की ताजी कॅरिंग कॅपॅसिटी काबार जाल्ली. ताजेर अराउंड 100 केबल्स आशिल्ले. तर ते केबल 100 केबल्स बीन बांदून ताजेर बंच केबल आशिल्ले, सगळे आशिल्ले आनी तो खांबो पडत जाल्यार इट वॉज म्हणजे सेफ्टीक प्रॉब्लम आशिल्लो तो लोकांचे. सो वी हॅव रिमूव्ड दीस 4 पोल्स, 4 केबल्स फ्रॉम दीस पोल्स. सो आनी खंय तुमी आमकां कोणें पळय पात्रांव पोल हय समज जर तो वीक आसा हय आणि ताजेर हॅप हॅझर्डली जर ते बांदलेले आसत जाल्यार वी विल रिमूव्ह ते. वी कॅनॉट प्ले विथ द लायफ ऑफ द सिटीजन ऑर आवर कस्टमर्स. फाल्यां आमचेर येतलो तो पोल पडलो जाल्यार आमचेर येतलो. एज पर स्टेबिलिटी तांणी आमचे कडल्यान एनओसी बीन काय घेवंक ना. म्हणून आमकां इतले ते बांदलेले आशिल्ले, ते चड बांदलेले आसा सगळ्यांचे. सो कितें आसा ते आमी हे समज कोणाची कंप्लेन आशिल्ली म्हजे कडेन, ती कंप्लेनाक लागून आमी ते क्लियर केला. ओके. सो बाकीच्यांक तुमी अजून हाडना ते 21 तारखेर तांकां टायम दिताय सर तुमी. हय तांकां हे पण जे पोल पळय आमकां कंप्लेन येत आपल्याचेर आनी आमकां जर दिसत ते पोल सामके डेंजरस हेतून स्थितीन आसा म्हणून जाल्यार वी विल आमी ताजे पळयतले. आमी 1 तारखेक रावचे ना, 1 तारखेकूय रावचे ना. आमी पयलीं क्लियर करतले कित्याक तो पोल पडलो जाल्यार इट विल कम ऑन अस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायगिणी येवपी वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटाक आमचो खर विरोध. बायगिणीचे थळावे मिडिया मुखार. मंत्री बाबुशांत कांय वर्सां फाटीं ताळगांव प्रकल्प हाडचो म्हूण वक्तव्य केल्लें. ताणें थंयच व्हरचो म्हूण थळावे उलयले. प्रकल्पाक खर विरोध. गरज पडल्यार रस्त्यार देंवतले. थळाव्यांची शिटकावणी. इशू जाल्लो आसा गार्बेजीच्या बद्दल. तेच्या बद्दल आमी सगळे जाणां एकटे येयल्ली आसा रेस्पॉन्सिबिलिटीज घेवपाक. आयज जो इशू जाल्लो आसा तो गार्बेजी खातीर जाल्लो आसा. हो 2002 सून चालू आसा आनी ताका फूल आमचो ओपोज आसा. आनी आमकां नाका हो कचरो हांगासर ओल्ड गोवान. आमचे ओल्ड गोवान सगळे बरे आसा. चर्च आसा, सायबाची चर्च आसा, तशेंच मठ आसा, देवूळ आसा, तशेंच स्कुलां आसा 4. शारदा मंदिर, सनशायन, गेरा, तशेंच पोद्दारी स्कूल आसा. तशेंच हेल्थ आसा. हांगासर आमकां नाका तें पोल्युशन जातलें हांगासर. हांगा ओल्ड गोवा आमची युनेस्को हेरिटेज सायट आसा आनी गोंयचो सायब आसा, मागीर बायगेनेश्वर देवूळ आसा, मागीर मठ आसा, हॉस्पिटल आसा, हेल्थ वे. एंड दीस इज द फास्टस्ट ग्रोईंग एरिया अक्रॉस. लोक हे अपर पेंजिमी म्हणटा कदंबा प्लेटो. आनी थंय सपोज गार्बेज प्लांट आयलो जाल्यार रेजिडेंटाक खूब इशू जातलो. इशू जातलो म्हटल्यार वॉटर कंटेमिनेशन एक इशू आसा, हेरिटेज डिस्ट्रॉय जातलो, इको सेन्सिटीव झोन इशू आसा. तशे खूब इशूज आसा वीथ द गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस बिफोर थिंकींग ऑफ द प्लांट. जाल्यार द होल प्लॅन हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. हो आमची मागणी आसा. बेंगलोर, पुणे सारक्या शारांचे तुळेंत गोंय रोबोटिक्स आनी कोडिंगांत बरेच फुडें पावला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. येता त्या 2 वर्सांत खंय गोंयच्या खंयच्याच इंजिनियरींग कॉलेजीचे सिटां रिकामे उरचे ना. हे शाळांनी सुरू केल्ल्या कोडिंग आनी रोबोटिक्साक लागून खंय शक्य जातलें. खरोखरूच म्हणजे एकदम आनंद तर जालोच, पण आमी एचिवमेंट ज्यो केल्या त्यो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कंपॅरिजन वीथ द आमी जाका मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणटा किंवा ज्यो IT सिटी म्हणटा, IT हब म्हणटा, हांच्या पेक्षा कितलेशेच आमी फुडें आसा हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी म्हाका मनाक आनंद जाता, तो आनंद चड जाता कारण बेंगलोर, पुना, मुंबय, चेन्नई ह्या सारक्यो ज्यो IT हब आशिल्ल्यो सिटीज आसा हांच्या पेक्षा आमी खूब खूब फुडें पावल्या. हांव खरोखरूच मना पासून तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हे एचिवमेंट म्हणजे आमीच आमची फाट ठोकून घेयना. दॅट यू पीपल हॅव प्रूव्ड इट. जेन्ना आमी म्हणटा की इट इज एन बेबर्स इंडिया चॅलेंज 2024 ह्या हातूंतल्यान जवळपास 4 भुरगे हे आमचे पयल्या 4 रँक एचीव करता. आनी ऑल ओवर इंडिया जेन्ना 100 भुरग्यांचे शॉर्टलिस्ट जाता
त्या 100टात म्हणजे 2.5 लाखांतल्या 100 शॉर्टलिस्ट जाता, त्या 100टात 22 भुरगे ह्या माणकुल्या गोंयांतले आसा. दिस इज अवर एचीवमेंट. आज जवळपास 442 स्कुल्स आमी कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकयता. आमकां एक काळ आशिल्लो, मदीं पिरियड आयलो की आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन 50% सिट्स भरना जाले. पूण हांव परत सांगता, फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत एकूय इंजिनियरींग सीट रिकामी उरचो ना ही म्हजी गॅरंटी आसा. आफ्टर युअर कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कील दीस इज एचीवमेंट. ही एचीवमेंट आसा फुडल्या 2 वर्सांनी. कारण कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकलेले भुरगे फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स ते 12th पास जातात. आमी स्कीम स्टार्ट केल्या उपरांत ओनूट 11th गेले फर्स्ट बॅच. नेक्स्ट इयर ती 12th वता, म्हणजे आमची 10th जाली ती नेक्स्ट 12th वता. आनी एका वर्सा उपरांत 21 सीट इंजिनियरिंगाचो बेकार उरचो ना. ऑटोमॅटिकली जी क्रिएटिविटी आसा, जे इनोवेशन आसा, हे तांच्या तकलेंत भरिल्लें आसा. आतां जे कितें करपाक शकता आमी हे तांकां तांचो कन्सेप्ट क्लियर जाल्लो आसा. आनी हेजी पुराय क्रेडीट जर खरी कोणाक वता आसत जाल्यार 67 आमचे जे कॅर्सचे टिचर्स आमी जे अपॉयंट केला पळय तेजी क्रेडीट तांकां वता. पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम सध्या नेटान चल्लां. फ्लायओव्हराचे खांबे घालून जायत आयल्यात. आतां तयार खांब्यांचेर पर्वरे मॅजेस्टिका सावन स्पॅन घालपाचें काम नेटान सुरू केलां. 2 वर्सां भितर फ्लायओव्हराचें बांदकाम पुराय करपाचें टार्गेट. आमी सद्याचे पर्वरी आनी तुमी सद्या पळोवपाक शकता फाटल्यान जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा. पर्वरी फ्लायओव्हर जो मॅजेस्टिका कडेन स्टार्ट जाता टील गिरी सद्या जो फ्लायओव्हर कंप्लीट जाता. हो एकदां फ्लायओव्हर कंप्लीट जालो की जे ट्राफीक जॅम आसा पर्वरी चडशें ते जावपाना. कित्याक तर हो फ्लायओव्हर मॅजेस्टिका कडेन स्टार्ट जाता तो गिरी सोंपता. आनी जे लोकांक ट्रॅवल करपाक आसा तांकां पर्वरी येवपाचें ना, तांकां डायरेक्ट हो फ्लायओव्हर घेवन डायरेक्ट पणजी येवपाक शकता. तशेंच पणजेच्यान लोक डायरेक्ट म्हापशा वचपाक जाय, तांकां डायरेक्ट हो फ्लायओव्हर घेवन डायरेक्ट ते म्हापशा वचूंक शकता. पूण आतां सद्याचें काम आसा फ्लायओव्हराचें ते कारणान खूब ट्राफीक जॅम जाता. पूण आमी एक गजाल पळयली ती म्हणल्यार जे काम आसा तें खूब फास्ट आसा. फाटींच हांगसरले MLA पर्वरीचे तशेंच ट्युरिझम मिनिस्टर तेंच्यांनी म्हणलेलें की हो फ्लायओव्हर 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो म्हणून. अशें पळोवपाक दिसता बी की जे स्पिडीन हें काम चालू आसा की हो 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातलो असो. पिलर्स जे आसा जे फ्लायओव्हराचे ते सगळे रेडी जाल्ले आसा. आनी आतां जे पिलर्साचे वयर जे स्पॅन्स घालता ते घालपाक स्टार्ट केल्ले आसा. तेंच्यांनी स्पॅन्स घालपाक स्टार्ट केल्ले आसा ते म्हळ्यार मॅजेस्टिका कडेन जो फ्लायओव्हर स्टार्ट जाता थंयच्यान ते स्पॅन्स घालपाक सद्या स्टार्ट केल्ले आसा. आनी जो कामाचो प्रोग्रेस आसा तो खूबच फास्ट आसा. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. आपल्याच 5 म्हयन्याचे धुवेचो लाटणे मारून खून केल्ली आवय आर्मिंदा दोरा फर्नांडिसाक जल्मठेप. चिल्ड्रन्स कोर्टान ख्यास्त फरमायली. बरोबर 1,10,000 फायन. 2022 बार्देजांत ही घडणूक घडिल्ली. The Panji Children's Court has awarded life imprisonment to the convict Armanda Dora Fernandez for murdering her own 5 months old child. This is the case of August 2022 when the Sirsai resident Armanda had beaten to death her own 5-month-old child. This case was investigated and charge-sheeted by Kulwale Police, and after trial of around 1 year, the Panji Children's Court has now convicted and awarded life sentence to the convict Armanda Dora Fernandez. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयचो फुटबॉल कोच अरमांद कुलासाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातान द्रोणाचार्य पुरस्कार भेटयलो. दिल्ली जाल्ल्या सुवाळ्यात ताका पुरस्कार भेटयलो. कुलासाक ताच्या फुटबॉलांत मोलाच्या योगदाना खातीर हो लायफ टायम पुरस्कार फावो जाला. द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाल्लो कुलास पयलो गोंयकार. गोंय कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार जाहीर. वर्स 2022, 23 आनी 24 अशे 3 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. प्रुडंट नेटवर्काचो एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्याक कोंकणी प्रसार माध्यम कला कौशल्य पुरस्कार फावो जाला. 3 वर्साचे 51 पुरस्कार जाहीर. ह्या 3 वर्सांचे जे पुरस्कार आसात ते साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार ग्रंथ पुरस्कार आनी सेवा पुरस्कार. साहित्य पुरस्कारा भितर एकूण 9 वळेरी आसात. त्या 9 वळेरीचे पुरस्कार दिल्यात आनी भाशा सेवा जो पुरस्कार आसा ते एकूण 8 वळेरी आसात. अशे 8 आनी 9 17 वळेरींत आयचे हे सगळे पुरस्कार आसात ते घोशीत जातले. कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य हो जो पुरस्कार आसा तो 22व्या वर्सा भिकू नायक हांकां फावो जाला. 23व्या वर्सा अतुल पंडीत हांकां फावो जाला आनी 24व्या वर्सा प्रमोद आचार्य हांकां फावो जाला. कोंकणीची सेवा करपी वेगवेगळे पुरस्कार दितात. अंदूं वर्सा 22, 23 आनी 24
असे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करपाचे आसा. गोवा कोंकणी अकादमीच्या कमिटीन हे 3 वर्सांचे पुरस्कार जे पयलीं दिवपाचे उरिल्ले ते एका बरोबर दिवचे अशी सुचोवणी केली आनी त्या सुचोवणेक अनुसरून हे 3 वर्सांचे पुरस्कार आज आमी घोशीत करता. 2021-22 हो काळ चड करून कोविडाचो काळ आशिल्लो. त्या काळांत थोडी पुस्तकां कमी संख्येन बी आयल्या. रोमी जावं देवनागरी असो भेदभाव करिना. जे रोमींतल्यान बरोवपी आसात आनी रोमींतल्यान बरयल्ल्या पुस्तकांक सुद्दां आज ह्या जी तुमचे पुस्तकां वाचतात पुस्तकाचें नांव वाचतात तातूंत रोमी पुस्तकां आसात. हे सगळे पुरस्कार राजभास दिसा 4 फेब्रुवारीक आमी राजभवनाचेर एक खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडटले आनी त्या सुवाळ्याक हे सगळे पुरस्कार जे आसा ते प्रदान करतले. 24वो लोकोत्सव पणजे सुरू. काल पणजे उक्तावणाचो दबाजो जालो. काल सावन 26 जानेर मेरेन लोकोत्सव चलतलो. अंदू लोकोत्सवाक 20 राज्यां वांटेकार 600 कलाकार परफॉर्म करतले. 25 तारखेर राज्य आनी युवा सृजन पुरस्कार भेटयतले. ह्या लोकोत्सवाक गोंयभरच्यान लोक येतात. वेगवेगळ्या राज्यांनी लोककला हस्तकला ह्या उत्सवाचे अट्रॅक्शन. इस तरह की कला हमें देखने के लिए चाहे वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, चाहे गुजरात जाना पड़ेगा, चाहे मणिपुर जाना पड़ेगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमें बाकी सभी स्टेट्स की कला यहाँ देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगी. यही विविधता से एकता हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे साकार करेंगे. और बस इतना ही कहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स का विजन, जो विकसित भारत का सपना हम जब साकार करने जा रहे हैं, तो विकसित भारत जब मोदी जी बोलते हैं तो विकसित भारत इन ऑल सेक्टर्स, इट इज इन द नॉलेज सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, इंक्लूडिंग द कल्चरल सेक्टर. आज हमारा कल्चर जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं, यही कलाकार है. पळयतकच लक्षात येना, पण बारकायेन जर पळयलें आसत जाल्यार सगळे गोंयचे जे कितें आसा ते सगळे ह्या सेटा भितर तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी त्यामुळे वेगवेगळे देशातले वेगवेगळे कलाकार जे असतात आपल्या स्टेटीतली कला जी आसा तेजे सादरीकरणूय हांगा करतले. वेगवेगळी स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान त्यांच्या गांवा भितर जावपी जे वेगवेगळे पदार्थ आसतले, वेगवेगळे जे कितें वस्तू ते तयार करतात बारीक बारीक कारागीर, तांकां हांगा सेल करपाक एक संदी मेळटली. ट्रायबल क्राफ्ट विलेज कला अकादमीच्या आमच्या एंट्रन्साक जो सुमार जागो आसा थंय आमी ताजी आज उबें केल्ली आसात आनी ताचे उदीचर उद्घाटनूय जाल्लें आसात. खरें म्हळ्यार ही गोंयची संस्कृती जी आसा संपूर्ण भारतभर जर आज कोणीन जर तिगून जर दवरली आनी कोणीन जर ते आज पर्यंत मुखार जर वता जाल्यार हे आदिवासी समाज किंवा ट्रायबल पीपल अक्रॉस द इंडिया. आमोणा पुलार हिट अँड रन केस. मोटारीर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 75 वर्सां पिरायेच्या शांबा तारीक धपको दिल्ल्यान उपचारा वेळार सोंपलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका जीएमसीत दाखल केल्लो. उपचारा वेळार मरण. मजगतीं मोटार ड्रायव्हर नवीन गावडेक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.